नमस्कार आणि सुप्रभात. आईचे सुभाषिताक तुमका सर्वांकय स्वागत. अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः. हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार अश्वं नैव, अश्व म्हळ्यार घोडो, घोड नक्का, घोड नाही आणि गजम नैव, हस्ती नाही म्हणून. अश्वम नैव गजम नैव, घोडोय नाही, हस्ती नाही. व्याघ्रम नैवच नैवच, वाघंतू खंडित नाही म्हणून. अजापुत्रम बलिम दद्यात, अजापुत्र म्हळ्यार बोक्कोडू, अजा म्हळ्यार बोक्कडी, अजापुत्र म्हळ्यार बोक्कोडू. बोक्कोडू बली दिवच्या जावका म्हणून, बली दिवच्या बोक्कोडू जावका म्हणून. देवो दुर्बल घातक, देवूय दुर्बळ्यांकची बाद दिता म्हणून सांग. जर्त म्हळ्यार बली दिवका म्हणून जाल्यार पापाचे प्राणी जावका म्हणून देवा जाल्यार. अजापुत्र म्हळ्यार बोक्कडी जावका. वाघ हाणू बली दिवचे जायना, वाघ सोडतो काय, वाघाला घेवचे जायना. तशींची अश्व, घोडोय जायना काय, हस्ती जायना काय. म्हळ्यार ते परत बल आशिल्ले, बल आशिल्ले प्राणी बली जायना म्हणून सांगून. म्हळ्यार आमी इंग्लिशान सांगता पळय सॉफ्ट टार्गेट म्हणून. सुलभेर कसं मेळटा, कसले तोंदरे जायनाची, कसले कश्ट काणाची मेळटा तसले बोक्कडी. असल मात्र बली दिवच्याक म्हणून. फुडें काळांत पुराय बली दिताले तेन्ना असल विशय पुराय चाणक्यान सांगिल्ले. म्हळ्यार बली दिवका म्हणून जाल्यार देव जाल्यार कांय बल नाशिल्ले पापाचे प्राणी बली घेते शिवाय बल आशिल्ले असल पुराय क्रूर जावन आशिल्ले मृगांक, वाघा तसल्यांक न्ही व्हडली हस्ती असल पुराय ताका बली जायना म्हणून सांगून अशें सांगिल्लें. तशें म्हणून आतां जाल्यार कोणाय जाल्यार कसले उपद्रव दिवका म्हणून जाल्यार दुर्बळांक टार्गेट करताचे. म्हळ्यार दुर्बळांक तांणी लक्ष दवरून घेवन करता शिवाय कांय बल आशिल्ले मनशाक, ते एक दुडवाळ मनशाक तांकां ते तसले कसले खंयची उपद्रव दिवचे वचना हाजी. त्यामुळे तांणी ओपास ताका प्रतिकार करताची. हांतू दुर्बळांच्यान कसले करूं जायना म्हणून तांकां लक्ष दवरून करचें म्हणून. आतां जाल्यार हें जावचें, फुडें जाल्यार तें जायलेलें, आतां जाल्यार हेच जावचें. तशें जावन दुर्बळांक खंय जाल्यार उपद्रवाची म्हणून सांगून हें सुभाषिताचें तात्पर्य. अपास हें सुभाषित सांगता. अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः. नमस्कार.